आयतारा वास्कोच्या दामोदर देवळान जाल्ले खाशेले बसकेन भरत कुळगांवकर दामोदर भजनी सप्ताह समितीचे अध्यक्ष म्हूण वेंचून आयल्यात। प्रशांत लोटलीकर उपाध्यक्ष जाल्यार प्रकाश गावस हांकां सचिव आनी सुरेश नाईक हांची खजिनदार म्हूण निवड केल्या। नव्यान वेंचून आयिल्ले समितीचे वांगडी सप्ताह उत्सव समितीन पयलेच खेपे सेवा दितात। ह्या वर्साच्या भजनी सप्ताह कार्यावळी खातीर देवूळ परतून एक फावट प्रशासना कडेन समन्वय करून भौशीक विमो कव्हरेज मेळयतले अशें समितीचे अध्यक्ष प्रशांत जोशी उलयल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। बरी व्हडली उमेदीची गोष्ट म्हणजे आयज हांव प्रेसिडेंट हे सगळ्या लोकांनी म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून हांगा इलेक्ट करून दिला। तेंचं सगळ्यांच्या पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगपाचें म्हटल्यार कांयच कसलोच प्रॉब्लम नासतना संपूर्ण लोकांचो म्हाका सपोर्ट जालो आनी तितून म्हाका तेंच्यांनी प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट केलो। ह्या वर्सा अशें आसा की 127वें वर्स आसा आनी ह्या वर्सा बरो नेटान कार्यक्रम करपाचो असो हांवें विचार आसा आनी नेटान कार्यक्रम करया अशें हांवें सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलां आनी नेटान करतलो। नवे नवे कितें कितें रुल्स रेग्युलेशन्स आहा तेजे सुद्दां आमी तेजेर उपाय हाडटले, कारण काही गव्हर्मेंटाचे जे कंडिशन आसा ती कंडिशन सुद्दां कमी करपाक उपाय करतलो। कारण जे आनी खंय काही घटना घडटा पळय ती घटना ते घडची ना तेजे पेक्षा हांव हांगा एक बरो उपाय करून तें कितें आसा तांकां ऑब्जेक्शन हाडून हांव तो जसो सप्ताक पयलीं पासून घडटा तसो करपाक हांव तयारी म्हजी आसा। आयचे आमचें हें अंदू वर्सा 127वें वर्स आसा सप्तकाचें। त्या निमतान आयची आमची आमसभा जाली। आयचे सगळे जवळ जवळ म्हाका दिसता 200च्या वयर आमचे मेंबरां उपस्थित आसले आनी ह्या वर्सा आमी जशें आमचे कमिटीन एक आमसभेन एक हाजे पयलीं डिसिजन घेतलें की ज्या मेंबरांनी पयलीं काम केलां तांकां परत अशें कमिटीचेर काम करचें ना आनी बाकीच्यांक संद दिवची। तेजें आमी बऱ्यापैकी उदाहरण हे फावटी आमी दवरलेलें आसा आनी सगळे न्यू फेसीस हे फावटी आमी उत्सव समितीचे अध्यक्ष काडलेलो आसा। भरत आमचो जो आसा सिनियर खूब पयलींच्यान काम करता तो हे फावटी आमचो भरत कुळगांवकर अध्यक्ष आसा। मागीर तेच्या नंतर प्रशांत आमचो दिना लोटलीकर हो उपाध्यक्ष आसा। सेक्रेटरी म्हणून आमचो बरो आमकां हे फावटी सुरेश आमचे बरो आसा, सुरेश नायक सेक्रेटरी आसा आनी ट्रेजरर प्रकाश गांव आसा। सो अशी कमिटी ह्या फावटी आमी सगळे न्यू फेसीस आमचे उत्सव समितीचेर आसा आनी बऱ्यापैकी हे फावटी काम करपाचें केलां। आतां हे फावटी दुसरें म्हणटा तें आमी जशें सांगलां की आमचे गव्हर्मेंटाचे काही गोश्टी आसा फाटल्या वर्सा जे काही घटना घडल्यो बिचोले हांगा अस्नोड्या शिरगांवाची काही स्टॅम्पेड जाली तेच्या फाटभुंयेचेर गोवा गव्हर्मेंटान गोंय सरकारान काही स्टेप्स घेतलेले आसा आनी तेजें आमी लास्ट इयरूय पालन केल्लें आसा। सो लास्ट इयर आमचें ऑर्गनायझेशन बेस्ट एकदम बरें जाल्लें आसा। सगळ्यांनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनी आमकां प्लेस केल्लें आसा आनी आमी अंदू हे फावटी सुद्दां तेच पद्दतीन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा। मिटींग म्हणजे आमची वार्षिक आमसभा आमसभेन जे पळय विशय आसतात ते सगळे डिस्कस जाले। सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करून सगळे इश्यू कितें आसा ते डिस्कस जाले, तांकां वेगवेगळे एक्सप्लेनेशन ती दिली। त्या नंतर मेन म्हणटा आमचो इशू आसता तो इलेक्शन ऑफ द उत्सव कमिटी ही बरे भशेन जाली आनी अल्टिमेटली म्हणजे कितें जालां तें डिस्कशन करून सगळ्यांचें सहमत घेवनूच डिसिजनां जाल्या। त्या प्रमाणे आमचो भरत कुळगांवकाराक अध्यक्ष म्हणून निवड केला, प्रशांत सोडणकर लोटलीकराक वायस प्रेसिडेंट, आमचो ट्रेजरर प्रकाश गावस आनी सेक्रेटरी सुरेश नाईक हे नवीन कमिटीचे मेन पदाधिकारी आहा। त्या शिवाय ते मेंबर आहा बाकीचे मेन काम करपी हे लोक। सो आनी हे सगळीं जाणां ते न्यू फर्स्ट टायम ऑफिस बेरर जाल्ले तेन्ना जेन्ना हांगा एक प्रथा जाल्ली आहा जे ऑफिस बेरर जाता ते मन लावन काम करतात तशेंच तांच्या कडून मन लावन काम करपाची अपेक्षा। सप्ताची सक्सेस तांच्या हातानूय आहा ऑर्गनायझींग सायड, कित्याक आतां कितें जालां पयलीं भशेन ना, आतां सगळे कलेक्टर इज इनवॉल्ड, पुलीस इज इनवॉल्ड। सो तांच्या प्रमाणे आमकां सगळी वेवस्था करची पडटा। लास्ट इयर आमी तशी केली, ह्या वर्सा त्याच पद्दतीन तांच्या गायडन्सा प्रमाणे करतले।